अच्छी क्रिस्पी टीडी समुदाय सांसदस्य फिरकस परमानोर बंगरळे जुबलो कार्याक हजर असच्या समेस्तांग नसपदवारी स्वागतमक चाक मुखार येतात होली एंजल्स हायर प्रायमरी इस्कॉलाची भुरगीं. ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದಿನ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿಸುವಾಲಿ ಹಾಡು ಇಂದು ಸುಮಧುರ ಸುಸಮಯ ನಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳದಿಂದ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಮನವೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುನಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ನಲಿದಿದೆ ಮಧುರ ಮಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೂವೊಂದು ಹರಡಿದೆ ಪರಿಮಳ ಜಮಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯ ಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ನಿಮ್ಮಯ ಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮಧುರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಅಮರ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹರ್ಷ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ
आयच्या कार्याचे अध्यक्ष तसेच आमचे डिरेक्टर आणि विगार बाप भोव मनादेक बाप सिप्रियन पिंटो, मनादेक बाप अनिल डिमेल्लो, आत्मिक निर्देशक CLC केंद्रीय समिती, मनादेक बाप जॉन्सन पिरेरा सहायक विगार पेरमनूर, श्री डॉल्फी लोबो काशिया कोंकणी साहित्य तसेच नाटकिस्त, श्री लिस्टन डिसोजा केंद्रीय अध्यक्ष CLC, श्री अरुण डिसोजा उपाध्यक्ष पेरमनूर गौळिक परिषद, श्रीमती ज्योति डिसोजा कार्यदर्शी पेरमनूर गौळिक परिषद, श्री डॉल्फी डिसोजा 21 आयोगोंसो संयोजक पेरमनूर गौळिक परिषद, सिस्टर जोसेफ मेरी सुपीरियर बेतल कॉन्वेंट पेरमनूर, हजर जाल्ल्या सैर्यांक कशें पानपड उदक दिवन स्वागत करतावगी तशेंच आमच्या ह्या जुबलेवच्या उक्तावण कार्याक आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक गुंतलेल्या उतरांनी स्वागत करूंक मुखार येता समुदायाचो अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा. देव बरो दिश्टीन तुमकां समेस्तांक CLC पेरमनूर बंगळो उत्सव उद्घाटनाच्या ह्या वेळार आयच्या दिसाचे सकाळचे अर्घ मीस भेटोवन आनी ह्या सभाक अर्घ मीस भेटोवन ह्या वेळार आमच्या सभा कार्यक्रमांत आमचे मध्ये हजर जाल्यात आमचे डिरेक्टर बाप तशेंच पिरगज विगार मनादी बाप सिप्रियन पिंटो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. तशेंच आमच्या उल्या पाळो दिन आमचे मध्ये हजर आसात मनादी बाप अनिल डिमेल्लो जे आसा आत्मिक निर्देशक CLC केंद्रीय समिती तांकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. तशेंच हजर आसात मनादी बाप जॉन्सन पिरारा सहायक विगार पेरमनूर पिरगज तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तशेंच पयसतावन हजर जाल्यात श्री डॉल्फी लोबो काशिया कोंकणी साहिती माजी पत्रकर्ते आणि नाटकिस्त आणि CLCक हाजे पयले ताणें मस्त सहकार दिला. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. तशेंच हजर जाल्यात आमचे केंद्रीय अध्यक्ष श्री लिस्टन डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तशेंच हजर आसात सिस्टर जोसेफ मेरी सुपीरियर बेतल कॉन्वेंट पेरमनूर, सिस्टर अल्फोन्सा सुपीरियर निर्मला कॉन्वेंट पेरमनूर, सिस्टर एजिल्डा सुपीरियर नेहरनगर कॉन्वेंट पेरमनूर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता.
तसेच हजर आसात आमचे गोवली परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी श्री ज्योती डिसोजा आणि आयोगाचा संयोजक श्री डॉल्पी डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तसेच हांगासर हजर जाल्ल्या आमच्या सर फिरगजगरांक, संघ संस्थेचे प्रतिनिधींक, सर गुरकरांक, गोवली परिषदेच्या संध्यांक, तसेच नित्यादर आणि राणीपुरा बिरगजेतावन आयिल्ल्या सर आमच्या अभिमानींक, तसेच हिताची ताका सर्वांक एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. हॅलो. हांव विनंती करता अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा, तुम्ही फुलां तोरो दिवन वेदीचेर सबच्या सैर्यांक स्वागत करच्याक. स्वागत केल्ल्या अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा तशेंच स्वागत स्वीकार केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. CLC पेरमानूर समुदायाच्या उक्तावण कार्याचो प्रास्ताविक भाशण दिवच्याक मुखार येता CLC जुबल्यो समितीचो संचालक श्री मेल्विन सी डिसोजा. समेस्तांक एक देव बरो दीस मागता. आज आमकां CLC पेरमानूर आमकां सर्वांक भोवरतो संतोशाचो दीस. फाटल्या 9.5 वर्सां संपोवन 50 वर्सांच्या अवधेक आमी पांय तेंकता आसतना हांगासर आयचें उद्घाटन कार्य आमी आसा केलां. ह्या कार्याक आज हांगासर मानेस्त थायल्यात. ह्या वेळेर मध्यागत आमचे मध्यागत सोंपतात. आमचे भोव मनात एक विगार आमच्या वार्डाचे विगारवार पेरमानूर प्रकारचे आमचेच विगार मनात एक सिप्रियन पिंटो सांगतास. CLCचे केंद्रीय आत्मनिर्देशक मनात एक अनिल डिमेलो जेसा, सहाय्य फिगर आमच्या पेरमानूर प्रकारचे जॉन्सन पिरेरा, केंद्रीय अध्यक्ष लिस्टन डिसोजा, वेदिकेच्या नरम बहिणीनो आणि वेदिकेच्या सर सैर्यानो आणि सर मोगाच्यानो. आयच्या दिसा सगळे दिवस सगळे संवसार बरो धार्मीक असो दीस आचरण करता. ह्या संदर्भी हांगासरच्या धार्मिकांक प्रत्येक आमच्या विगार सहाय्य विगार आणि केंद्रीय निर्देशक तांकां सांगता धर्म भयण्यांक हांव आयच्या दिसाचे उल्हास पाठयता. धार्मीक दिसाचे शुभाशय तुमकां. मोगाच्यानो 11 जाणां संध्या तावन आरंभ जाल्ली आमची CLC आज 50 वर्सांच्या हुमरा पावल्या. फाटल्या वर्सांनी फावो ते निर्देशक दिवन आमकां निर्देशन दिलां. आमच्या धार्मीक आत्मीय निर्देशक बापांनी सांगता जायती कार्यक्रमां आमी ह्या फाटल्या दिसांनी केल्यांत. हर एका क्रिसमसा तोड आमी तुळू आनी कोंकणी नाटक आमी करता आसल्या सांगता मंगळुरांत 2 फावटी हँडी नायट करून यशस्वी जाल्या आनी तातूंत जमलो दुडू दुबळ्या भुरग्यांक शिकपा निधी करून ताचे तावन आजुनी आमच्या फिरगजेची वा इतर फिरगजेची दुबळी भुरगीं फायदो जोडीत आसात. वाड्यावर क्रिकेट आनी थ्रोबॉल आनी हेर खेळा पंद्याट आमी आसा केला. सांगतास आध्यात्मीक जावन रेतिऱ्यो आनी मरेची नवेनां आमी करून आसा. इतले पर आसतना आमी फाटल्या 9.5 वर्सांनी केल्ले आसता. प्रस्तुत आमकां व्हड संतोश भोगता. 50 वर्सांच्या हुमरार आसतना आमच्या संस्थांनी आमकां सहकार दिला. सांगतास आमकां सर फिरगजगरांनी आमकां भोवरतो सहकार दिला. आमच्या सर आत्मीय निर्देशकांनी भोव आमकां पाठिंबो दिला.
प्रत्येक जावन आतां आमचे आत्मनिर्देशाचा मानदेक सिप्रियन पिंटो आमकां पाठ्यम दिते आसा तांचे प्रोत्साहन आमकां केदाळे मेळटे आसा. 50 वर्सां म्हळ्यार तितले सुलभाचे न्ही. जायत्यांनी आमी वावर करून हें संघटन चलोवन हाडलां आनी 50 वर्सां चिंतन आनी 1 वर्स आसा आज पांय दवरचे मात. एका वर्सा आमी जायते कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत येदोळूच आमच्या वेगान सांगलें. मालगाणचो दीस बेगीनच आसा मार्चाच्या 30 तारखेक सांगातच यात्रेक पैन नोव्हेंबर वा सप्टेंबर आसूंक पुरो ह्या कार्याक तुमचो आमी सहकार आशेता. तेन्ना आसतना ह्या वर्सा आमी येवजण घालां लगभग 1 लाख रुपये उरोवन आमच्या जुबल्या तोड उरोवन आमच्या दुबळ्या भुरग्यांक समवस्तूर वा शिकपाक आदार दिवंक चिंतलां. तशेंच आमच्या फिरगजेच्या दुबळ्यांक घर बांदपाक आदार दिवंक आमी चिंतलां. सांगातच आमचो चॅरिटी फंड आसा. चॅरिटी फंडा मुखांतर दुबळ्या कुटुंबांक वैद्यकीय खर्चाक आदार दिवंक आमचें येवजण आसा. सांगातच फिरगजेंत एकवटो आसा करूंक ह्या वर्सा आमी एक खेळा पंद्याट आसा केला. सांगातच जुबलावचे सुमारप कार्य येवच्या वर्सा फेब्रुवारीच्या 1 तारखेक आसतले ते उक्त्या मैदानार. आमी आज ल्हानशा मट्टा आराम केल्यार आमचें समारोप कार्य व्हडल्या मट्टा आसूंक पुरो. हाका तुमचो सर्वांचो पाठिंबो जाय, तुमचो सहकार जाय. प्रत्येक जावन सर गुरकार प्रतिनिधीचो संघ संस्थांचो फिरगजेंतलो सर अधिकृत अनधिकृत संघ संस्थांचो आनी सर फिरगतकारांचो आमकां आदार दिवंक जाय. त्या देखून आमी तुमचे लागीं विनंती करची आमच्या सर कार्यक्रमांक तुमी आमकां पाठिंबो दिया आनी ह्या वर्साचें आमचें जुबल्यो कार्य यशस्वी जावच्याक तुमचो आदार दिया. त्या देखून तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. अपूर्वच्या उतरांनी प्रास्ताविक संदेश पटयल्या श्री मेल्विन सी डिसोजा तुमकां देव. 1970 आनी 6 वेर स्थापन जाल्ल्या CLC पेरमानूर समुदाय फिरगजेन तशेंच समाजेन सबार कार्य सादर केल्या. सबारांक कुमोग केल्या. CLC पेरमानूर समुदायाच्या 50 वर्सांची मोठवी झळक तुमचे मुखार दवरूंक मुखार येता समुदायाचो स्थापक अध्यक्ष श्री मौरीस मोंतेरो. ख्रिस्ती जिणीय समुदाय CLC पेरमानूर स्थापन 1970 आनी 6 सांत सेबेस्तियान पिरगज पेरमानूर. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तशेंच समुदायाचे डिरेक्टर आमचे मोगाल पिरगज बिगार भोव माणवेक सिप्रियन पिंटो बापानो. मुखेल सैरे जावन हजाराच्या CLC समुदायाचे केंद्रीय समितीचे आत्मिक निर्देशक माणवेक बाप अनिल डिमेल्लो जेसा बापानो. आमच्या फिरगेजेचे सहाय्यक विकार माणवेक बाप जॉन्सन पेरेरा बापानो. वेदीचेर सैरी जावन उपस्थित आसच्या धार्मीक भयण्यानो आनी मानाच्या सैऱ्यानो. ह्या कार्यक्रमाक हजर आसच्या इतर आमच्या आमंत्रीत सैऱ्यानो. ह्या समुदायाच्या मोगाळ सांद्यानो तुमकां सर्वांक कोसेसांव सैबिणीची आशिर्वादां मागून आमच्या समुदायाची वावराची मोठवी झळक तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. 1970 आनी 6 फेब्रुवारी पयले वेर देवादेन बाप गॅब्रियल कॅस्टिलेनो हांच्या मार्गदर्शनाखाल 11 जाण युवक सांगाता मेळोन एका मनान फिरगेजेंत एकवट आनी सर्वतोमुख अभिवृद्धीक सहकार दिवचो ध्येय दवरून धार्मीक आनी सामाजीक सेवा दिवंक आरंभ केल्ली ही समुदाय फाटल्या 40 आनी 9 वर्सां सेवा दिवन आतां 40 जाणां संध्यानी जिवाल आनी क्रियाळ आसून 50 वर्सांचो बंगराळ्या उत्सवाचे उक्तावण कार्य आचरण करच्या हुमरार आसा म्हूण सांगूंक हांव परतो म्हाका संतोश भोगता. फाटल्या 40 आनी 9 वर्सांनी पिरगेजेन जावच्या हर एका कार्यक्रमांत भाग घेवन आमचो मोठो सहकार दिवन आसा. पिरगेजेंत सांस्कृतीक कार्य वाड्यावर खेळा पंद्याट युवजनाक धार्मीक आनी आध्यात्मीक अभिरुच सोडोवंक कार्यक्रमां पराड्याच्या युवजनाक बँकींग परीक्षेक तरबेती शिबीर तशेंच युवजनाची ताळेंतां उर्जीत करूंक स्पर्धे आसा केल्यात. पिरगेजेंत मांडून हाडलेल्या येवजणाक आर्थीक कुमोक
तशेंच श्रमदान करून आमच्या तांकी परतो सहकार दिला. शिकपाक आदार जावन दुबळ्या विद्यार्थ्यांक आर्थीक कुमक आनी समवस्त्र दिवन शिकपाक प्रोत्साह दिला. समुदायाच्या 20 वर्सांच्या उगडासाक तवळच्या दुबळ्या भुरग्यांच्या परिस्थितीक लागून शिकपा निधी आसा करून फाटल्या 20 आनी 9 वर्सां हर एका वर्सा समवस्त्र आनी आर्थीक कुमक दिवन शिकपाक उत्तेजन दिवन आसा. दुबळ्या विद्यार्थ्यांक आदार जावन पिरगज विगारा मुखांत्र तशेंच होली एंजल्स इस्कॉलाक आर्थीक कुमक दिल्या म्हूण सांगूंक आमकां व्हड अभिमान भोगता. समुदायांत चॅरिटी फंड आसा करून हाचे तावन दुबळ्या गरजेवंतांक आर्थीक कुमक दिवन आसा. घर बांदपाक आदार जावन सांद्या तावन सुदूड जमो करून चॅरिटी फंडा मुखांत्र दुबळ्या बेडेस्त भुरग्यांक कुटुंबांक कुमक दिल्या. मोंती सैबिणीच्या फेस्ताक कोबू वांटपाक ही गरजेक आमच्या तावनसो दान पावीत केलां. वाड्यावर खेळ पंद्याट आनी फिरगेजेंत एकवट सोडोवंक प्रयत्न केला. अखेर कडच्या फुडें देवादीन जाल्ल्या आमच्या सर सन्यांक सस्नाचो विशय मागता आनी आमच्या सर दाणींक अभिमानींक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांक कसे सावन सैबिणीची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. 50 वर्सांची मुठवी झळक सादर केल्ल्या श्री मौरीस मोतेरो तुमकां देव बरें करूं. हांव विनंती करता CLC केंद्रीय समितीचो आत्मिक निर्देशक मानदिक बाब अनिल डिमेल्लो तुमी बंगराळो जुबले वर्सा खातीर तयार केल्ले ध्येय गीत मोकळे करच्याक. ह्या जुबले गिताचे घटणार जावन आसात आमचो सांदो श्री एडवर्ड लोबो, संगीत श्री विल्सन लसरादो पेरमन्नूर, ताळे कॅरन क्रास्ता तशेंच रॉबिन सिक्वेरा. संगतस फादर अनिल डिमेल्लो तुम्ही ध्येय गीत मोकळे करच्याक तुमचे लगे विनंती. काळीज गायता गाना ख्रिस्तीची ने समुदाय आम्ही पेरमनूर एका मनाने फुटान भाव बदव कोणात दवाजेन आचरसिता भांगरळ उत्सव कुशाल झाल्यात मना काळीज गायता गाना ख्रिस्तीची ने समुदाय आम्ही पेरमनूर एका मनाने फुटान भाव बदव कोणात दवाजेन आचरसिता भांगरळ उत्सव भांगरळ उत्सव CLC पेरमनूर भांगरळ उत्सव CLC पेरमनूर इकरा जाणा सांदे विगर संगी मेळून क्रिस्तांव समाजाची दिवटी जळून फिरकस कुटुंबाक नवी दिशा दाखोवन विविध कार्यांनी मुखेलपण घेवन वाकणटा लोक घेवन कार्याची झळक करून दिनवास वांटून संतोष भांगरळ उत्सव CLC पेरमनूर भांगरळ उत्सव CLC पेरमनूर
हो आमचो लांछन तयार केलो जावन आसा आमचो सुसांदो श्री प्रवीण डिसोजा. आता तुमचे मुखार आमच्या लोगोचो विवरण दिवच्याक प्रवीण डिसोजा तुमचे लागी विनंती. हे लांछन जावन आसा CLC पेरमनूराक व्हडा अभिमानाचें. हे लांछनांत आटोपून आसात आमची 49 वर्सांची चारित्र्या. 1976 फेब्रुवारी 2 तारखेर देवादीन गॅब्रियल कॅस्टोलिनो हांच्या मुखेलपणान 11 जण सांद्यां बराबर CLC पेरमनूर स्थापन जाल्लें. 1976 तावन 2025 वरेक कशे ही समुदाय बांदून हाडले म्हणून ह्या लांछनाद्वारे आमी दाखयलां. ह्या लांछनांत तुमकां व्हडलें बळवंत मोठेशें फिल्लर दिसता. त्या फिल्लराची सुरवात देवादीन बाब गॅब्रियल कॅस्टोलिनोन घाल्लेली जावन आसा. उपरांत आयिल्ल्या डिरेक्टरांनी तें फिल्लर जिवाळ दवरले वरी तें घटमूट दिसता. ताचे वयर CLC पेरमनूर तुमकां दिसता. हांगासर 11 जणांक आमी उंचलें स्थान दिलां. हे 11 जण जावन आसात आमच्या समुदायाचे स्थापक सांदे आनी ताचे मोदेंगाच मुंडास घालून बसला आमच्या समुदायाचो गोल्डन बॉय स्थापक सांदो स्थापक अध्यक्ष राजधानी एक्सप्रेस श्रीमान मौरिस मोंतेरो. नलवत्तोंबत्तु वर्सां पयले कसो सुडसुडीत आसलो गी आतांय तसोच सुडसुडीत आनी कार्याळ जावन आसा. आमच्या समुदायान 11 जण सांद्यांनी स्थापन केल्लें तर ह्या 49 वर्सांनी आमकां आमच्या समुदायाक 11 जण डिरेक्टर जावन आयल्यात. आमच्या समुदायाचे 5 जण स्थापक सांदे आनी 5 जण डिरेक्टर बाप देवादीन जाल्यात. ह्या लांछना भितर आसा आमची पात्रोन कोसेसांव सायबीन. सदांच तिच्या आशिर्वादांनी आमकां आनी तुमकां ती सांबाळटा. ह्या लांछना भितर आसा एक ल्हानशें लांछन. हें जावन आसा आमच्या समुदायाचें केंद्रीय लांछन. हे केंद्रीय समुदायाक आमचो जेसूचो आत्मीक निर्देशक तशेंच जेसूचो अध्यक्ष हांच्या बळवंत हातांनी आमचे समुदाय मुखार वचून आसा. ह्या लांछनांत 2 तुमकां हात दिसतात. हे हात जावन आसात आमचे हिताचिंतक प्रायोजक आनी तुमी जावन आसात. ही जावन आसा ह्या लांछनांत आटपलेली चारित्र्या. देव बरें करूं. मुखेल सैरी जावन CLC केंद्रीक समितीचो आत्मीक निर्देशक फादर अनिल डिमेल्लो तुमी आमकां उद्देशून 2 उतरां उलोवच्याक तुमचे लागी खालती विनंती. विगार बापानो, सहायक विगार बापानो, धर्म महिनीनो, लिस्टन केंद्रीय अध्यक्ष अँड CLC सांद्यानो आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. थोड्या दिसा आदीं हांव गुरपूर गेल्लो. ते एक नवें CLC आराम केलां. आमचो विगार बाप थंय आसलो. ताच्या मुखांतर मस्त बरें काम जालां गुरपूर. आतां तो म्हणलो हांवें तितें सुरू केल्लें. वामनजोर आसले तुमी थंय ताणें मस्त काम केलां CLCक. आतां पेरमनूर तुमच्या नांवी प्रत्येक जावन म्हज्या वैयक्तीक नांवी लिस्टन तांच्या नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जुबली म्हणटना आमी आमच्या मोतीक येवचें इतलीं वर्सां जालीं. 50 वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं, 100 वर्सां जालीं. जुबली म्हणटना तें आमच्या मोतीक येवचें. हप्ते म्हयने वर्सां जालीं म्हणून. आज आमच्या CLC सांद्यांक एक म्हजो एक उलो कितें म्हळ्यार तुमी म्हयने लॅक करनाकात. इतले वर्सां जालीं म्हणून तुमी लॅक करनाकात. तुमी लॅक कितें करी जे म्हळ्यार ह्या 40 आनी 9 वर्सां 50 वर्सां
तुमचे मध्ये आसलो तो एकवट तें तुमी आचरसूंक जाय. द युनिटी एमंग यू. 11 जण आसले, आतां 50 जण आसात. तुमचे मध्ये आसलो तो मोग, तुमचे मध्ये आसलो तो एकवट तें तुमी आचरसूंक जाय. पयलें जावन. दुसरें जावन तुमी वर्सां लॅकर नाकात. सुमार 49 वर्सां तुमी केल्ली सेवा, तुमी केल्ली वावर, प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांक तुमी दिल्ले सेवा तें तुमी आचरसूंक जाय. तें तुमी आचरसूंक जाय. तिसरें जावन तुमी वर्सां लॅकर नाकात. बगार तुमी तुमचो भक्त, तुमचो भावार्थ तुमी इगर्ज मातेक तुमच्या पिरगेजीक तुमी दिल्ली सेवा तें तुमी आचरसूंक जाय. त्या देखून मोगाच्यान 25 वर्सां जावं दी, 50 वर्सां जावं दी, वर्सां जावतात जाल्यार तुमचो एकवट, तुमचो मोग, तुमचो वावर, तुमची सेवा, तुमची भक्त इगर्ज मातेक तुमी दिल्ली सेवा तें तुमी आचरसूंक जाय. आखरेक जावन तुमच्या CLC पात्रोन सांत साय इनास लोयोला, सेंट इग्नेशियस लोयोला, ताणें 3 सवालां विचारलीं ताच्या जिवनांत आसतना. 3 सवालां. ती सवालां कितें म्हळ्यार जेजू खातीर हांवें कितें केलां. वॉट हॅव आय डन फॉर क्रायस्ट. जेजू खातीर हांवें कितें केलां, कसलो सेवा वावर हांवें केला. दुसरें सवाल ताणें विचारलेलें जेजू खातीर हांव कितें करन आसां. वॉट एम आय डुईंग फॉर क्रायस्ट. दुसरें सवाल. आनी तिसरें सवाल कितें म्हळ्यार जेजू खातीर हांवें कितें करूंक जाय. मोगाच्यानो CLC संध्यानो तुमी 50 वर्सां ही संभ्रमतना ही सवालां तुमी विचारा. जेजू खातीर ह्या 50 वर्सां हांवें कितें केलां. जेजू खातीर, इगर्जी खातीर, इगर्ज माता खातीर हांवें कितें करन आसां आनी मुखार हांवें कितें करूंक आसा. तुमकां सर्वांक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. देव बरें करूं. देवाची बेसांव तुमचेर आसूं दी. आमेन. थँक्यू. वर्साक तयार केली जर्सी टी-शर्ट उक्तावण कार्य चलन वर्षाक सैरे जावन आसचे श्रीमान डॉल्फी लोबो काशिया तुमचे लागी विनंती करता हांव.
क्रिस्तीची ने समुदाय आम्ही पेरमानूर एका मनाने पोटान भाव बादाव कोणान दवाजेन आजारसिताव भांगराळ उत्सव कुशाल जाल्यात मना काळीज गायता गाना हांव विनंती करता CLC स्थापक अध्यक्ष श्री मौरीस मतेरो तुम्ही लांछन आमच्या विकार बापाक दिवच्याक विनंती करता. आजारसिताव भांगराळ उत्सव भांगराळ उत्सव CLC पेरमानूर. श्री डॉल्फिलो बोकासिया तुमची बगना आमच्या सवे वांटून घेवच्याक कलती विनंती. वेदेर आमच्या मोदगात बसून असो तुमचो डायनामीक विगार आणि म्हजो माजी विगार मानादीक बाप सिप्रियन पिंटो आमच्या CLCचो केंद्रीक आत्मीक निर्देशक आणि हांगासो साग विगार म्हजे सांगाचे सगळे हांगासर बसून आशिल्ले मानाचे सैरे गनाचे सैरे आणि अभिमानाचे सैरे फाटल्यान बसून आसले सगळां आणि हांगासर मुखार आमकां आयकून आसची तुमकां समेस्तांक म्हजें वंदन. हांव जिवन मोठो जावंक पुरो पूण उलोवंक म्हाका वेळ दिल्यार तुमी आमी कितले वरां उलयता पूण म्हाका बेगीन फाटीं वचूंक आसा. त्या देखून म्हजी 1 या 2 मिनटाची म्हजें उलोवप हांव करता. ही CLC आरंभ करता आसतना आतां आपल्या 50 वर्सां आरंभ जाल्यात आनी त्या वेळार म्हाका प्राय फकत 25 वर्सांची आनी त्या वेळार हांव CLCचो यूथ प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो आनी हांवें 2 गाड्या मात्र CLC आरंभ करच्या खातीर तांकां प्रचोदन दिल्लें. 2 फिरगजांनी एक पेरमानूरची आनी एक पुत्तूरची दोगी पीत आनी दोनूय गाडे CLC इतले अपुरबायन चलतात की समाजीत आनी दिल्ली देणगी मात्र ती लेखागत्य मेळना. आजून पुत्तूची जावं दी पेरमानूरची जावं दी बरें आनी बरें काम करन आसात. भोवशा आमच्या ह्या फादराबाक हे बरी संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव जिणे समाज आमी क्रिस्तांव सोवे मुरयेच्या निर्देशना खाला आमी चलोवन आसा. त्या देखून क्रिस्तांव जिणे समाज खंय गेल्यारय चलवना. आनी हांगासर मावरीक म्हजी म्हाका वळख जाता आसतना CLC नातिल्ली वय पूण तो कोडयाळांतलो सुमार जाणांक कळीत ना जावंक पुरो आसा की ना हांव नेना फर्स्ट स्पीड पोस्टमॅन धांवी वचून कागदां दिवचो मनीस तो आहलो पयलो आनी ताणें उपरांत सगळ्यांक तरबेज केलें आनी पेरमानूराक बरें नांव आनी दिलें कित्याक म्हळ्यार ताजे आसलो स्पीड पोस्टमॅन येदोळ कोणी येवना. आतां हें जाल्यार पळयात तुमी ताका इतली प्राय जाल्या म्हणून तुमी सांगतात पूण तो ओप्पाना. कित्याक म्हळ्यार तो काम करच्यान भारी हुशार कित्याक म्हळ्यार तो वर्कहॉलीक कामान तुजो भारी हुशार. आनी आमच्या ह्या फादर सिप्रियन पिंटो सांगा तो मेळ्ळो मनीस आळशी आसल्यारय ताजे आळसाय पुरो सुट्टा. कित्याक म्हळ्यार आमचो बिगर जावनासलो आमचे बुशा वामंजूर फिरगज भोंवन येता आसतना आनी येवन कळ्ळें इंजेक्शन दिलें गे आतां उबी जाल्या म्हण सांगल्यार आमकां पत्ते येवंक जायना. वामंजुरांत अशें आजाप नांवाल घडोवंक साध्य आशिल्लें गे म्हणून बुशा फादर सिप्रियन पिंटो ती हे जे आशिल्लें आनी हे वयगी न्ही म्हणलें तुमी सागसावना हांगासर पेरमानूरांत ताणें कितें बरो केलां जावं दी. आतां 50व्या वर्साक आमची CLC आयल्या आनी 50 वर्सां एक संघ संस्थो उरसो म्हळ्यार भारी कश्टांची गजाल. तें तरणाटाक म्हाताऱ्याक आनी पुरा काणकोण उट्ट चलचें म्हणटा आसतना कश्टांची गजाल. पूण एक उडा सोर हांवें आत्तां सांगले प्रमाणे अवंकार मरी आसा ती कोणाक सोन केली ना. तिजेर पातये नासल्या मनशांक ती मुखार वाट दाखोवनच आसा. आनी तुमची 50 वर्सां आरंभ जाल्यांत पूण ह्या 50 वर्सांनी तुमच्या फिरगेजेक तुमी कितें पुरो बरेंपण केलां म्हणलें आतां मोठव्यान तुमी विवर दिलो
भोवशा हाज्या उपरांत तुमचें हें कार्य आणकी बऱ्यान चलोवन म्हूण हांव आशा येता कित्याक म्हळ्यार हांव आसा या ना तें मुख्य न्ही पूण CLC 50 वर्सांनी 100 वर्सांनी ताज्या उपरांत ही फिरगत आसता पर्यंत आसूंकूच जाय म्हूण हांव आशा येता तुमी काम करतात न्हू हय सगळें काम करता आनी लोक ही तुमकां आदार दिता सुदार दिता देखून हांव म्हजी 2 उतरां याखेर करच्या पयले विगर बापाक हांसोवंक सांगता की हांव पळया हांसो आयकलो तुमी कित्याक म्हळ्यार ते बऱ्यान हांसले म्हणटा जाल्यार हांगासर नांवाला कांय म्हण एक घडटात म्हणून ह्या CLC खातीर ते कितेंय भोवशा बसोवचेर आसात ते तुमी आयकया मागीर तांणी उलयता आसतना हांव सगळें बरें मागता CLCक हांगासर थोडे आमी घडटना आशिल्ले 6 जाण सांदे आसात आमी तिशीन वचून इशीन आयला कोरोना निमते पूण हांगासर तुमी 6 जाण आसात तुमचे सांगात परतून तुमी एक 40 आनी 4 जाणांक कुडचयला ह्यो पुरो पळयत आसतना पेरमानूर फिरगज इतली बळादीक जाल्या गी म्हूण म्हाका बगता पूण त्या वेळा येता आसतना अशें नातिल्लें आमी इतलो बारीक जालो आतां आनीक चड बारीक जाला जाय तर हांव चडीत उलयना हांवें सांगलें तुमच्या कडेन उलोवंक दिलें हांव कितलें बरें कर तुमच्या कडेन उलयता म्हणून धन्यवाद म्हाका अवकाश दिल्ल्या खातीर तुमचे कडेन उलोवच्याक आनी म्हजी भोगणां हांगासर आसल्या सर्वांक वांटूंक अवकाश करून दिल्ल्याक आनी CLCक केन्नाय हांव बरेंच मागता बरेंच जावं दी धन्यवाद जर्सी उक्तावण तशेंच मोगाळ उतरांनी बरेचेर हजर आसात CLC केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष श्री लिस्टन डिसोजा तुमी जुबले वर्साक तयार केल्ली ID कार्ड अनावरण करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता वेदीचेर आसच्या मानाच्या सैर्यानो तशेंच मुखार आसच्या सर्व संद्यानो तशेंच फिरगजगारांनो तुमकां बरो दीस मागता मोगाचेनो CLC सांगतना आमकां एक बरो येता कित्याक म्हणून सांगल्यार उडोलो डल्फियाबान सांगल्या बरें देर आर 2 P's इन दी डायसिस 2 P आसात एक पेरमानूर एक पुत्तूर एक आमची नकेत्रां म्हणून सांगितले CLCत आनी केल्लो वावर डायसिस म्हणल्यार होगलीक फावो जाता आनी तशेंच पेरमानूर म्हणून सांगता आमकां डायसिसीक मस्त लागीं आयल्यांत हांचो कोरसो वावर आमी सदांच होगलीक फावो दायकान सगळ्यांनी एक बार उबे रावचे CLC संद्यांनी जोरान सगळ्यांनी तांकां ताळयो दिवचे म्हणून हांव विनंती करता देव बरें करूं मुखारचें न्हू आमी केदाळे बरें काम करतना आमकां मस्त अडखळी येतात आनी ही एक लंब वाट येदोळ मसो चलून आयल्यात आनी म्हाका तातूंत आज खुशी पावता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचो मनीस स्थापक केल्लो मनीस आज मुसर हांगासर वावर दिवन आसा म्हणून सांगता ती एक कीर्त फावो जाता तुमकां तो केदाळे आमच्या मिटिंगाक केंद्रीय मिटिंगाक येतलो आनी ताचो सहकार केदाळे आमकां बसयतलो आनी इतली व्हडली लांब चरित्र आसली एक युनिट हांगासर बऱ्या रितीन आज 50 वर्साक मुसर संपता म्हणून सांगतना आमकां सगळ्यांक एक कीर्त म्हणून सांगीत डायसिसाक एक आमकां एक होगलीक कित्याक म्हणून सांगल्यार CLCन कोरसो वावर डायसिसांत आमी उक्त्यान दवरना देवान सांगलें एक हातान दिल्यार आनी एक हाताक उजवान जमना त्या रितीर आमी वावर करना आसा सान इनास लॉयलाच्या मार्गदर्शनाच्या काल हे जावन आसची कामां आणखी बऱ्या रितीन मुखारसून व्हरूंक हांव विनंती करता पेरमानूर गटाक आणखी आतां कितें 50 जावं 40 जण आसात हाज्या की वर्त्या मापान डबल जावन दी युवा जनांक तशें आणखी जनांक तुमी भितर हाडा एक करचो वावर आमी आमच्या बऱ्या मनाक करचो वावर दायकन आमी सगळ्यांनी तांकां सहकार दिवन आमच्या समर्थी खातीर आमी वावर करन आमचे समर्थ उरयचे म्हणून हांव विनंती करता देव बरें करूं ID कार्ड अनावरण तशेंच तुमची भोगणां लिस्टन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं
CLC पेरमानूर बंगरळे जुबलवाक साबार योजना हाती घेतल्या. आमची यादी मुद्रण करून स्मारक पुस्तक छापचे योजन हाती घेतला. हाचे मनवी पत्र मोकळे करच्याक हांव विनंती करता. श्री अरुण डिसोजा उपाध्यक्ष गवळीक परिषद फेरमानूर, श्रीमती ज्योती डिसोजा कार्यदर्शी फिरगस गवळीक परिषद फेरमानूर, श्री डॉल्फी डिसोजा इक्वीज आयोगाचो संयोजक फेरमानूर. वेदीचेर हजर आसच्या सर्व सैऱ्यांनी तांकां संगत दिवच्याक विनंती. मनवी पत्र मोकळे केल्ल्या सर्व सैऱ्यांक देव बरें करूं. जुबले वर्साक सहकार जावन ह्या वर्सा आमी लकी ड्रॉ कुपन आसा केल्ले. आमकां चड बूक विकून सहकार दिल्ल्या आमच्या सांद्यांक आतां आमी मान करूंक आशेता. वेकार बापान हे कार्य चलोवन उरच्याक विनंती करता. पयले सुवातेर चड बूक विकून सहकार दिलो श्रीमान विन्सेंट शांती डिसोजा, तुमी मुखार येवचे. तशेंच दुसऱ्यान श्री नवीन फेलिक्स डिसोजा. बांगराळ्या वर्साच्या हुमरार सोडून उदरगतेची स्वप्नां विणून विकार बापा लागीं विनंती करता. वेदीचेर हजर आसच्या सर्व मानाच्या सैऱ्यांक उगडासाची खाणीक दिवन मान करच्या. मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच मान पटयल्या विकार बापांक देव बरें करूं. आमच्या सर्व कार्यांक सहकार मार्गदर्शन तशेंच पाठिंबो दिवचे जावन आसात आमचे मोगाळ विकार तशेंच आमचे डिरेक्टर भोव मनादेक बाब सिप्रियन पिंटो. तुमी तुमचो संदेश आमकां दिवच्याक विनंती करता. आमच्या CLCच्या बांगरोत्सवाच्या उक्तावणाच्या संभ्रमाच्या कार्यक्रमांत मुखेल सैरे जावन आयिल्ल्या फादर अनिल डॉल्फिया आनी अरिस्टन आनी वेदी असल्या पुरा सैऱ्यानो ते मोठे मोठे उलयल्यात. हांवें की लांब उलोवंक जायना, हांवें तांची देखाण घेवची पडटा आतां. सो फस्ट ऑफ ऑल आयचें कार्य भोव अपुरबायेन मांडून हाडलां. कितें म्हणटात वेदी सैरा कडेन शॉर्ट एंड स्वीट आनी व्हेरी सिस्टमॅटीक. तांकां बरे क्लॅप्स दी आमच्या CLCच्या. बरे हुशारात. कार्यक्रम निरूपण करूंक बरो अनुभव आसा आनीक म्हाका मस्त खुशी. टक 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 म्हज्या बरीच म्हजी स्वभाव तो डॉल्फी हांव चांगल्या प्रमाणे मावरी आनी म्हाका जमा पडटा, बरें पडटा. कित्याक तें तोय फास्ट हांवूय फास्ट देखून CLC अपुरबायेन आयचे कार्यक्रम वेवस्थीत तरान आनीक वेगळी करन आनी सगळ्यांनी दिल्ले संदेश मोठवे संदेश दिवन यशस्वी केला म्हणल्या खातीर म्हाका व्हरतो संतोष भोगता आनी त्या देखून कंग्रॅच्युलेशन. गॉड ब्लेस यू. म्हजे हांव 2 ताळयो तुमकां. ताचे उपरांत अध्यक्षाचें भाशण पुरो आरावन रावन सांगचें. फादर अनिलान सांगलें ही नासलो योला CLCचो फातरून म्हूण सांगून आज मुसरी म्हाका गोत्तू ना. म्हज्या मतींत आसले मोरी म्हूण सांगून
आनी तुमकां कितल्या जाणांक तें स्पश्ट कळीत आसा म्हणून हांवूय नेणा. म्हाका कळीत नासलें. गुरुपुरांत आतां उल्लेख केलो थंय मोरया सडीत इस्ल्यान इस्ल्यान सकळ ओटोटो आल्यो पुराकड थंय 4 मांडे हांगा 4 मांडे ओट्टू घालन एक उमेद दिवन मुखार सरले दादले मनीस बायल मनशां. आतां तुमी दादले मनीस मात राहा थंय दादले मनशां विंगड बायल मनशांची सोरायलिटी ती सोरायलिटी तातूंत 4 जण आसले पुरा ओट्टू घालन आतां कितें कितें उर्बेन चलता म्हणून आयकून म्हाका व्हरतो संतोश जालो देवा गर्गा. आतां सांत इग्नेशियस लोयोला आज हांवें प्रस्ताव काडलो शर्मा वेळार आज रिलिजियसांचो दीस डे ऑफ द कॉन्सक्रेटेड लायफ म्हूण सांगून आनी हांवें उल्लेख केलो पाद्र्याबांनी सिस्टरांनी रिलिजियसांनी कितलीशीं इस्कालां कॉलेजी आस्पत्र्यो आश्रयांनी करून बरी सेवा दिल्या आनी त्या तांची हांवें मागोवंक जाय म्हूण सांगून आज म्हाका खुशी कित्याक म्हळ्यार रिलिजियस भयणी हांगा आसात खरें तांचे सांगता रिलिजियस भावूय हांगासर आसा. आज एलोशियस कॉलेजीन तांचे कार्यक्रम आसा तरी ते हांगासर आयल्यात आनीक आमकां व्हरतो संतोश देखून पाद्र्यापाक 2 ताळयो दिया. नेक्स्ट डॉल्फियाब येता म्हणल्यार आयकूनच म्हाका बारी खुशी जाल्ली. तो सांजूचो बारी भक्त समाम डॉल्फियाब तो म्हणटलो म्हजे कडेन सांजूचे म्हजोय मोगा आसतो थंय गेल्यार वामन आयल्या उपरांत जायते ताचे उपरांत हांगा हांवें मस्तपटी सांगल्लें आसा. वामांजूचो मस्तपटी उल्लेख केल्ल्या वेळार थोड्यांक वामांजूचेंत सांगता आमचें कांय सांगना म्हणलें एक दुरसणूय म्हाका मेळिल्लें आसा. आनी त्या वेळाचेर हांवें म्हणलें आनी एका फिरकजी वेताना पेरमनंट विशयान सांगता इल्लें सोंसणी कांय काण घेया. आतां हांगाय मस्त बरीं कामां जालीं जातेत आसात. आतां हांव येवन जाल्लीं काली 5 वर्स ताच्या पयलें चिंत्या 5.5 वर्सांनी CLC जावन दी तर संघटनांनी बरीं बरीं कामां केल्यांत. आनीक एक तुमकां विशय सांगता आमी पाद्र्याक ट्रान्सफर जावन वता. म्हजो एक सांगाती पाद्र्याप एका फिरकजीक आदल्या वर्सा ट्रान्सफर जावन गेला आदल्या मेयांत. आनी पयर हांवें अशें फोनाचेर उलयता आसतना सुमार तो येवन आतां 7 म्हयने जाले पळय. हांवें विचारलें कशें जाता तुका कशें फिरगजानीक त्या फिरगजीच्या म्हाका बरें कळीत आसा बरो संबंद आसा त्या फिरगजी थंय आनीक म्हाका कळिता देखून विचारलें हांवें ताचे कडेन. ताका तो म्हणूंक लागलो संघटना आसात थंय 4 मांडे हांगा 4 मांडे आनी तांच्या मदीं तूं समान आहा म्हूण सांगून. सो हांवें सांगलें आमच्या फिरगजींत मस्त संघटना आसात आनी हर एका संघटनांत बरो सांदे आसात. सांदे चड आसल्या वेळार आमकां उर्बा खुशी जाता संतोश जाता अशें म्हूण सांगून देखून हांगा खंयचीय संघटन जावन दी. आतां हातूंत 11 जाले म्हणटा सुमार 40 जण सांदे स्त्रियो संघटनांत तशेंच मस्त सांदे आहात थंय 30 जाणां म्हणी आसात. कातोलीक सभेंत उणें म्हूण सांगल्यार 30 सावन 40 जाणां हांगासर हर एका मिटिंगार आसतात. सामिशन फावल सभेचे तरणाटी आसात मलगडी आसात थंय सुमार 40 जाणां आसात. इल्लें पद्य येवन आसलें फाटी मुखार ICYM हांवें येताना हांगा व्हडलो जुबल्यो जाल्लो तरी काल एक सड्ड म्हळ्यार 15 जाणां आहले. आतां कशें फाटी लागून आतां डॉल्फियाबाक सांगलें पळय वो सोडना भाद्र्या म्हूण सांगून देखून थंय सुमार 35-40 जण आतां आसात. आनीक बळाधिकारीचे म्हणली म्हजी आशा आनी उमेद. YCS सक्कडी संघटना फाटल्यान येदे व्हडल्या फिरगजी म्हज्या फाटल्यान म्हाका फाटल्यान रावूंक जायना. ही गरजेंत हांवें सांगचें. ती दीस वेताना भुरग्यांक आल इंट्रस्ट आजकाल उर्बा ना इंट्रस्ट ना थंय ती केशे फाटी येतना म्हाका बसतो सुरसुरे बगतात. आनी आलतार भुरगे 7वी क्लास उपरांत खड्डायत आमचे लागीं 75 75 आलतार भुरगीं आसात. तशें म्हणटा आसतना फिरगजी इतली जिवाळ आसतना एका विकाराक एक खुशी जाता तृप्ती जाता संतोश जाता हे मुखार या म्हूण धैर्य जाता. आनी त्या देखून आतां 4.5 वर्सां संपोवन 5 वर्स संपोवन वता आसतना हांवें हेंचेर आलतारान सांगचें आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज लोक हर एकांती दान दिवच्याच जावन दी कामांनी जावन दी मुखेलपणान जावन दी आनी मस्त संगतीनी बरो आसा इंट्रस्ट आसा उमेद आसा. पूण तितलोच लोक कित्याक ही फिरगज ल्हान फिरगज न्ही व्हडली फिरगज मस्त कुटुंबां आसात 1150 कुटुंबां म्हणटा आसतना. आनी आतां तुमी पळयतात फाटल्या 3 वर्सां जावन विगार एकलो हांगा आनीक एसिस्टंट स्टुडंट पयलें असो MSW आतां असो B.Ed कितली जबाबदारी एका पाद्र्यापाची पडटा. तरी हांवें इतल्या उर्बेन काम करतना फिरगज कुटुंबाच्या लोकांनी आनीक मस्त लोक आसात तांकां इनवॉल्व करीचे. आमी फिरगज केदाळे शेळबोडी जावंक सोडूं नजो तें म्हजें हट्ट म्हजी मेहनत आनी तें आसता पर्यंत हांव तें करतांच. त्या देखून आतां फिरगज आनीक चड उर्जीत जाल्या बरी बळादीक आसा. आनीक डॉल्फियाबा ताणें सांगलें न्ही तिशीन इशिनो डॉल्फियाबाची आशा सगळ्यां सोडिल्ली जायते डॉल्फियाबाची आशा सगळ्यांनी सोडिल्ली. कितलें मागणें केलां म्हळ्यार आतां पियूस म्हाका केदाळे उडास काडटलो जो म्हाका असो इश्ट आनीक डॉल्फियाबाचें कावंट जाल्ल्या बरी दीस कितलें चड आमी मागणें चडयता
तितल्यान तो जिवन जाता म्हणून तो मेल्ल्यान जिवन जावन आयला डॉल्फिया सुखी हांवें सांगिल्ली ICUंत आहलो हितून आनीक हांवें सांगलें सुखी तूं मरणाक गेल्लोय जिवन जावन आयलाय दुसरें लायफ तुका मेळ्ळां आनी इतल्या खुशयेन ताणें पयलें दान दिल्लें म्हाका 5,000 रुपया आनी तेंय म्हाका भेटोवंक जाय आसल्या वेळार वामन स्टोरांत व्हरून ताणें दवरलें तेंच्यान हांवें कलेक्ट केल्यात हांव पोर कोणें सांगलें पळय पाद्र्या बिस्पान सांगलें येपीन इतलोसो उपकार केल्यार तो 50 फावटी सांगता परत्या सांगता तो उपकारी मानसो मनीस म्हूण सांगून देखून आज तुमकां हांवें शर्मा घडीत सांगलें त्या भिकाऱ्याचें परत्या उडासा काडटा भिकारी ल्हान कुडको केक विसारून गेल्लो एका आंटीच्या घरा तसो बर्थडेची केक खायची म्हणून आंटीन इतलें दिलें आनीक तो इंत रावलो वसोन आंटीक राग आयलो आनी आंटीन ताका सांगलें तुका इतलें दिलां तूं एक कुडको केक विसारली तुका इतलें बरें हांवें दिलें आनीक हांगा रावला निखळ हांगा तावन म्हणटा आसतना तो सर पडलो आनी म्हणा लागलो हांव हांगासर रावला आंटी तुका देव बरें करूं म्हूण सांगून कित्याक तुजें व्हडलें काळीज हांवें म्हणचें आसा तुजें काळीज थोडप्या बरी म्हूण सांगून तशें त्या आंटीचें काळीज थोडप्या बरी आनी त्या देखून देव बरें करूं अर्गां दिवंक थंयसर तो रावुरलो आनी त्या देखून आज आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आनीक चड उर्बेन आमी मुखार या आनीक जुबल्यो म्हणटा आसतना आतां सगळें वर्स आसा आनीक डॉल्फिया बरोबर सांगलें ताची योजना आसतलीच म्हूण सांगून आनी ती योजना डॉल्फिया तुका वता ती म्हजी योजना केली म्हूण 7 वर्सांनी वामाचेर केल्लीच सदां मुंदासून वेची आनी तांचे पैकी 2 एक मालगड्यांचो दीस तुमच्या वामंजुरांत पोरस आचरण केल्लो आनी तुवें त्या दिसा संदेश दिल्लो हांवें युट्यूबार आयकला जायते युट्यूबार आयकला आनी आज हांवें सकाळीं मिसाळ सांगला 65 वर्सां वयली आनी सगळ्यांनी आमचें कार्यक्रम म्हूण सांगून योगूच आसा आनी CLCन ताका बरें मुखेलपण दिवन हो दीस बरो यशस्वी करीचे कित्याक म्हळ्यार हांव आयल्या उपरांत हांगा मालगड्यांचो दीस करूंक जावना कारणा खातीर कोवीड ते आनी काले म्हूण सांगून देखून तो करूंक आसा आनीक तें बरें करून करा दुसरें हांवें सांगलें तूं वता यात्रीक पळयना हांवें करचें निमाणे वर्सां आसात आतां म्हजें नेक्स्ट इयर निमाणे वर आसा ते देखून यात्रीक पळयन दोर्नाहळ्ळी सांतांतोरच्या जाग्यांक मैसूर सेंट फिलोमेनास बाजिलिकाक आनीक वेलंकणीक आनी हे मोरयेक समर्पीत केल्लें संघटन देखून हे CLCक हांवें दिलां कित्याक मोरयाल वेलंकणींत जायत्या लोकांक काले तांकाल्या मात न्ही हांवें ताका सांगलें दोळसू हांवें हरियपटी आपण व्हरतना एक 25 जाणांक म्हणी दुर्बड्यांक थोडे 50%, थोडे 10%, थोडे 9%. पूण कोणाक आशा आसा मरच्या पयलें वेलंकणयेक वचोंक आशा आसा पूण म्हाका तांक ना आनी तसल्यांक एक अवकाश करून दिवन ताका स्पॉन्सर थोडे मेळटात CLC हांवें इगर्जे अनावन्स केला डेफिनेटली म्हाका मेळटात हांवें हरियेक विर्गेसान ते आपोवन व्हेलां हांगाय म्हाका आपोवन व्हरूंक जाय म्हाका मरच्या पयलें वेलंकणी वचोंक जाय म्हणली एक आशा आसा पूण म्हज्या लागीं तांक ना आनी तसल्या कोण हेल्प करचें एक संघटन CLC ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हें एक बरें काम असली बरी जायती बरी कामां जावन दीत सगळ्यांक परत्यान अभिनंदन पाठोवन देव बरें करूं म्हूण सांगून आनी विधी आसल्या सगळी सैऱ्यांक आज इतल्या अपुरबायेन आमकां हांगासर येवन अभिनंदन पाठोवन बरो संदेश दिल्या तुमकां समेस्तांक आमकां पाठिंबो दिल्ल्या आमकां प्रोत्साह दिल्या तुमकां देव बरें करून थँक्यू गॉड ब्लेस यू अपुरबायेचो संदेश पाठयल्या तशेंच आमकां सदांच प्रोत्साह दिवच्या विकार बापांक देव बरें करूं म्हणटा हांव विनंती करता CLCचो अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा तुमी विकार बापांक उगडासाचे काणीक दिवन मान पटोवच्याक जुबले वर्साच्या उक्तावण कार्याच्या उगडासाक सर फिचर डिसोजा तुमी सोलोन वर्साक तुमचे लागी विनंती जी कोण हांगा वाड्याचे गोरकार हजर आसात तुमी समेस्तांनी मुखार येवन उगडासाचे काणीक स्विकार करच्याक विनंती करता हांव आमच्या फिरगेजेंतल्या सर वाड्यान आमच्या स्थापक अध्यक्षतान हे स्मरणार्थ स्वीकार करूंक हांव तुमचे लागी विनंती करता दुसरो वाडो आवर लेडी ऑफ हेल्थ वाडो रोजार माई वाडो रोजाई पयलो वाडो रोजाई दुसरो वाडो रोजाई तिसरो वाडो सेक्रेड हार्ट वाडो सेंट एंटनी फर्स्ट वार्ड सेंट एंटनी सेकंड वार्ड सॅम फ्रांसीस सवेर पयलो वाडो सॅम फ्रांसीस सवेर दुसरो वाडो सॅम फ्रांसीस सवेर तिसरो वाडो सेंट जोसेफ फर्स्ट वार्ड सेंट जोसेफ सेकंड वार्ड सेंट लॉरेंस वाडो सान लुईस पयलो वाडो सान लुईस दुसरो वाडो सान मायकल पयलो वाडो सान मायकल दुसरो वाडो सान पावल पयलो वाडो सान पावल दुसरो वाडो सान पेद्रो वाडो सान रिता वाडो सान सेबेस्टियान पयलो वाडो सान सेबेस्टियान दुसरो वाडो
सान सेबेस्टियन तिसरो वडो, सान तेरेज वडो, वेलंकनी वडो आणि मिलाग्रीस वडो. सर्व 39 वाड्याच्या गुरकरांनी वा प्रतिनिधींनी हांगासर मुखार येवचें आणि हे मान स्वीकार करून तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या दिसतिका स्वीकार केल्ल्या तशेंच मान पटयल्या सोमेक बरें करूं. खंयचेय कार्य सुरवात केल्यार ताका अंत्य बरोवचें गरजेचें जावन आसा. तर स्वागताद्वारे सुरवात केल्ले हे कार्य धन्यवाद पाठोवन संपूर्ण करच्याक मुखार येता समुदायाचे कार्यदर्शी श्री चार्ल्स डिलिमा. सरांक देव बरो दीस दिवंक मागता. हायचे हे कार्य यशस्वी जावच्या जायत्या जाणांचो वावर आसा. ह्या वावराड्यांचो आर्थीक कुमकांनी सहकार दिल्ल्यांचो, वेदीचेर आजार असल्या सोयऱ्यांचो, भाग घेतिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणचे आमचें कर्तव्य जावन आसा. हांव पयल्यान पयलें सरेस्वरा देवाक अर्गां दितां. हायसो हो भागी दीस आमकां फावो केल्ल्याक. आमच्या सांगाता रावून आमची सुखी तिदवून आमकां मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन दिवन आयच्या ह्या बंगराळे उत्सवाच्या अर्गां बलिदान भेटोवन आतां ह्या सभा कार्याची अध्यक्षान सोपोवन बंगराळे उत्सवाचे ल्हानशें उद्घाटन कर संदेश दिल्ल्या आमचो विगार, आमच्या समुदायाचो डिरेक्टर भोवमानादीक सिप्रियन पिंटो बापानो, तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या बांगराळे उत्सवाचे कार्यक्रमाचो मुखेल सोयरो जावन मांडाची बसका सोबोवन प्रमो उद्घाटन कर बरो संदेश दिल्ल्या CLCचो केंद्रीय आत्मीक डिरेक्टर मांडादीक अनिल डिमेल्लो बापानो, तुमचो मोलादीक वेळ आमचे खातीर करचोन जगतो संदेश दिवन आमकां उत्तेजन दिल्ल्या खातीर तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमाक सोयरो जावन वेदी सोबयल्ल्या आमचो सहाय्यक विगार मांडादीक जॉन्सन पेरेरा बापानो, तुमचो उपकार मागता. तशेंच कार्यक्रमाचो सोयरो जावन सांग्याचें दर्शी उद्घाटन केलो. आमच्या 1976 इसवींतावन अजून पर्यंत 49 वर्सां आमच्या सांगता रावण आमकां उत्तेजन दिल्लो. आमची पाट तपटून आमकां ह्या ल्हानशा हळ्ळेतावन पयसिल्या मंगळूर सिटीक पावोवन थंय आमी 2 बंबईच्या कलाकारां आपणान आमकां कार्यक्रम मांडून हाडून आमकां सपोर्ट केल्लो. श्री डॉल्फी लोवो कासिया. तशेंच आयडी उद्घाटन केल्लो CLCचो केंद्रीय अध्यक्ष श्री लिस्टन डिसोजा. स्मारक पुस्तकाचे मनोपत्र मोकळीक केल्ल्या ब्रिगेडचो उपाध्यक्ष श्री अरिन डिसोजा, ब्रिगेड गवळीक परिषद कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती, आयोगाचो संचालक श्री डॉल्फी डिसोजा, सिस्टर जोसेफ मेरी सुपिरियर बेतल कॉन्वेंट पेरमनूर, सिस्टर अल्फोन्सा निर्मला गोंयताची वडील, तशेंच सिस्टर एजिल्डा सुपिरियर नेहरू नगर कॉन्वेंट हांचो सर्वांचो एकाच उतरान उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या पिरगेजेच्या व्हडल्या पेस्ताक आसा केल्ल्या लकडी बूक धर्मात प्रिंट करून दिल्ल्या CLCचो संदो श्री नवीन डिसोजा सेंट सेबॅस्टियन एरेंजर्स पेरमणूर हायच्या ह्या उक्तावण कार्याचे आमंत्रपत्र धर्मात प्रिंट करून दिला श्री रविराज डिसोजा जेनेसिस प्रिंटर्स पेरमणूर हांचो उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. कार्यक्रमांक वदकशिल्या LCDचो प्रायोजक CLCचो संदो श्री अनिल विल्सन डिसोजा. आलतारी फुलां वदकशिल्या CLCचो संदो श्री विल्फ्रेड डेसा. कार्यक्रमाक काफी फळार वदकशिल्या CLC संदो श्री मार्सेल टेलिस कॅटरर्स पेरमणूर हांचो काळजांतल्यान उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. कार्यक्रमाचो फोटोग्राफी केल्ल्या पच्ची पेरमणूर स्टार स्टुडिओ उल्लाळ. व्हिडिओ चित्रीकरण केल्ल्या अमर वेगस उल्लाळ. कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या niles.com/9 सुಳ್ಳಿया हांचो तशेंच ह्या कार्यक्रमांक मिडिया जावन हजर आसल्या श्री विद्याधर शेट्टी पसकुराळ बेळगा हांच्या सर्वांचो एकाच उतरान उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. बंगराळो उत्सवाचे ल्हानच्यान लोगो तयार केल्ल्या आणि CLCक संबंधिल्ल्या सर आर्टवर्क जर्सी आणि ID तयार करूंक जबाबदार घेतिल्ल्या CLC संदो श्री प्रवीण डिसोजा आर्टिस्ट तशेंच लोगो ट्रॉली धर्मार्थ वदकशिल्या CLCचो अध्यक्ष श्री जोसेफ डिसोजा JMJ इंजिनियरिंग वर्क्स हांचो उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमांक लायट्स आनी सावंड्स वदकशिल्या CLC संदो श्री सुनील वेगस प्रिन्स सावंड्स पेरमणूर. बँड वदकशिल्या मर्सी बँड फजीर. बँडाचो प्रायोजक CLCचो संदो श्री पवित कुमार डिसोजा हांचो उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. प्रार्थना गीत गायलेल्या श्रीडल डिसोजा आनी संगात्यांचो स्वागत डान्स करून आमची मनां दादोशी केल्ल्या होळी एंजल्स इस्कॉलाच्या विद्यार्थींचो इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्रीचो आनी सिबांदी वर्गाचो तशेंच सहकार दिल्ल्या सेंट सेबॅस्टियन इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाच्या मुखेल मेस्त्रीन आनी सिबांदी वर्गाचो काळजांतल्यान उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या उक्तावण कार्याचे स्टेज आनी हॉल शृंगार आयल्या श्री जोसेफ मंतेरो सुपर डेकोरेटर्स पेरमणूर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमांक जाय जालो साहित्य वदकसून दिल्ल्या लोबो सावंड्स कल्लापू बंगराळे उत्सवाचो प्रोमो रचन केल्ल्या CLC संदो एडवर्ड लोबो आनी संगीत दिवन गायन केल्ल्या विल्सन लसरादो श्रीमती कॅरन क्रास्ता आनी रॉबिन सिक्वेरा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमाक सहकार दिल्ल्या इगर्जेच्या ऑफिसाच्या सिब्बंदी श्रीमती शांती आनी ज्योती डिसोजा हांचो उपकार दवरता. कार्यक्रम करूंक अनुमती दिवन सभासाल वदकशिल्या विकार बापांक आनी गौडीक परिशद आमी आभारी जावन आसा. आयच्या ह्या उक्तावण कार्यक्रम आसा करूंक समुदायाचो अध्यक्ष अधिकार वर्ग आनी सर सांदे दीस रात लेखी नासतना आपलें संत काम बगलेक दवरून आपणाच्या तांकी वर्ते विनतकान वावर केला. ह्या सर सांद्यांचो उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा. मुरे मयेची विसणार आशिर्वाद तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर मागता आनी मुखारी हो आमचो समुदाय बलवंत जावन सामाजीक आनी आर्थीक रितीन फिरगेजेच्या बरेपणा वावरूं दी आनी जावंकोच्या सर कार्यक्रमांक एका मनान एकवटीत जावन वावर करूं आमचो समुदाय वेलपंक्त जावं दी म्हूण मागता. ह्या कार्यक्रमांक तुमी सर्वांनी येवन ह्या कार्यक्रमाचे संतोशान वांटेळी जाल्ल्या सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक सर संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक आनी सांद्यांक आनी सर फिरगसकारांक उपकार पावडून आनी सर सांद्याच्या कुटुंबाकारांक उपकार पावडून देव बरें करूं म्हणून ही म्हजी उपकार पावडची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. सांद्यांक संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक धर्म भयण्यांक तशेंच मोगाळ फिरगसकारांक देव बरें करूं. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमच्या वयल्या मोगान हजर जाल्ल्या राणीप्र तशेंच नित्यधर CLC घटकाच्या हुद्देदार तशेंच सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. समेस्तांनी मुरयेचें गीत गावच्याक एक फावटी उबे रावचें. तूं आमची माय सर्गी उलो मारतांव माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय
तुझे सरशी येता विघ्न हाडबार सुखा दुखान माय तुझो आधार माता विघ्न हाडबार सुखा दुखान माय तुझो आधार माता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरी आशिर्वादी आमकां भाग्यवंत कुर्सचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.